संपून गेल्ल्या पॅट्रिक आफोन्साक आयज हे कोरोस भरता तर पॅट्रिकाक जेजूच्या जिवनपणाचो भागीदार कर म्हूण आयचे मिसान मागुया. ग्रेसी रॉड्रिगीस 21वे वाडदीस समोर उमतना ताचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजू आयज शेगुण्यांक न्हय पूण ओगोण्यांक बऱ्यांक न्हय पातक्यांक सोदूंक तांचो सांबाळ करूंक आयला म्हणून सांगता. तर आमी वस्कोत म्हूण ओळखुया जेजूचे इश्टागतीन सांगातान जिवंक ताका सोदूंक हे मिसान मागुया. दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडो अपराध. हे पासत बाजून सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पळोवं. आमेन. सर पदवेदार आनी ससण्याच्या देवा विनाशी मनशांचें जिवीत तूं सर्गार भाग्यवंतांचें सूख तूं. पॅट्रीक तुज्या चाकरा पासत ही मागणी आमी
खालतेपणी करता विनाशी जिविताच्या सर बारपासांतलो ताका सुटय आनी तुज्या राजांत सासनाक सूख आनी मोहिमा भोगूंक ताका पळ. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्मेच्या एकपणात जियेता आनी राजभोग चलयता सासनाच्या ससनाक. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तूं जू मोडीत उडयशात, मुठी ना मारशात, आनी तुजेर आनी वायट उतर ना उचारच्यात. बुकेलेल्यांक खावंक दिशात आनी खोंतवलेल्यांक बुजवण दिशात जाल्यार कालोखान तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचे कालोख दोनपारच्या उजवाडा सारको परजडटलो. सर्वेस्पो तुमकां सदांच वाट दाखयतलो, तुमचो आत्मो दादोशी करतलो आनी तुमचे कुडीक गोठाय दितलो. आनी तुमी एक शिपलोले बागी सारकी जातल्यात, कदीच सुकून वचना तसले जोरी सारकी. आदीं गोडतान जालेल्या शार तुमी नव्यान बांदतल्यात, आदल्या बुन्यादीचेर नवीं घरां उबी करतल्यात. फूट काडपी आनी पाड जाल्ली घरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटलीं. देवाक भेटयलोलो सणवार तुमी मांडयना जाशात आनी त्या दिसा वार करिना जाशात. सणवाराक तुमी संतोशाचो दीस आनी सर्वेस्पोराक भेटयलोल्या दिसाक मानाचो दीस म्हणशात. त्या दिसाक वाटेक लागोन जाशात, तुमच्यो धंदो चलना जाशात आनी पेल्याची गजाल काणिना जाशात जाल्यार सर्वेस्परा सवें तुमकां संतोश मेळटलो आनी हांव तुमकां जळतीवण करून देसाच्या दोंगरा वयल्यान व्हरतलो. तुमच्या बापा जाकोबाचें दायज तुमकां भोगूंक दितलो, कित्याक अशें सर्वेस्परान उतर दिलां. देवाचें उतरें. देवाचें वडकार. आमचो जबाब, तुका विस्वाशी रावंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया, तुका विस्वाशी रावंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. म्हजे मागणें तूं आयक सायबा, म्हज्या उल्याक जाप दी देवा. पळय कितलो हांव दोलडिरो, विस्वाशी हांव चाकोर तुजो. तुजेर सायबा फाटल्यान रावतां, जीव राख म्हजो म्हाका निवार. जबाब, तुका विस्वाशी रावंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. तुजे बगर ना देव म्हाका, म्हजी तूं कर दया सायबा. दीसभर तुकाच उलो मारता, काळजाक म्हज्या संतोश तूं दी. आत्मो म्हजे तुजे मुखार विस्वास धरून घालता सायबा. जबाब, तुका विस्वाशी रावंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. कितलो म्हूण तूं दुलोप सायबा, कोणूय उलो मारीत जाल्यार माये मोगान ताका पावताय. म्हज्या मागण्यांक कान दी सायबा, उलो म्हजे विनोतीचो आयकून तूं घे सर्वेस्परा. जबाब, तुका विस्वाशी रावंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. उद्गार. पातकाचें मरण म्हाका नाका, आपलें जिवीत बोलदून ताणें नवें जिवीत जियेलेलें म्हाका जाय, म्हणटा सर्वेस्पोर. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लोका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू भायर सरून गेलो
आनी लेवी नांवाच्या एका 2 वसूलदाराक मांडवीर बसलोलो ताणें देखलो आनी ताका म्हळें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी सगळें सांडून तो उठलो आनी ताचे फाटल्यान गेलो. आनी लेवीन आपल्या घरांत ताका एक व्हडलें जेवण केलें. आनी 2 वसूलदारांची आनी तांचे सांगाती जेवणाक बसलेल्या हेरांची व्हड केट आसली. तेन्ना फारिसेवांनी आनी तांच्या धर्मशास्त्रांनी गुणगुणून ताच्या शिसांक म्हळें, 2 वसूलदारां आनी वायट ओव्यां बरोबर तुमी कित्याक खातात पियेतात. परतीपाळ करून जेजून तांकां म्हळें, बरी आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटकारांक की वैजाची गरज. हांव सगळीं मनशांक आपोवंक न्हय, बगर पातक्यांक ताणें आपलें जिवीत बदलचे खातीर आपोवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. Konkani tuka Krista. बरी आसात ती न्हय पूण पिडेत आसात ती हॉस्पिटलांनी वैजाशी वेतात. आपणाची पिडेस्त आयला म्हूण वैज पडयता आनी ताची तपासणी करून कसली ताका पिडा जाल्या ती सोदूंक आनी ते पिडे प्रमाणे ताका वखद दिवंक तो फुडें सरता. जेजू पातक्या ओस्कोतांक समाजान भायर आयिल्ल्यांक समाजाचे देगेर आसलेल्यांक कुशीन दवरलेल्यांक सोदूंक तो वेता. मातयो 2 वसूलदार एक पातकी तो पिळटा रागयता आनी दुसऱ्यांक फसयता हें पळोवन समाजान ताका वायट नदरेन पळयलो आनी ताका भायर आयलो. पूण जेजूची नदर ताचे सवे चुरचुऱ्यांची ताचो सांबाळ करतली ताका सोदतली जाली. देखून जेजू माथेवागेर वचूंक फाटीं सरना, तांगेर जेवण करूंक राजी जाता. पूण हेर 2 वसूलदार आनी फारिसी आसले ते गुणगुणून म्हणटात, हो पातक्यां बरोबर भोंवता, तांगेर जेवणाक गेला. तो पोट्यो अशें ताका पासरताले. पूण जेजू जेवपा खातीर न्हय, जेवणाच्या निबान ताची इश्टागत चडूंक, ताका आपल्या सांगाताक घेवंक, ताका कुरपाक काकूत भोगसणें दिवंक सोदता. माथेवाक केदें व्हडलें देणें जेजूचे फावो जालें. जेजू आमकांय पातक्यांक ओस्कोतांक आपणाशी आपयता, आमकां वेगोवंक रावता, आमकां आमची चुकी ओस्कोताय भोगसूंक कुरपा भोगसणें इश्टागत आनी सांगात दिवंक सोदता. ह्या जेजूची इश्ट जावया, ताका सांगातान घेवया, ताचे लागीं पातकांचें भोगसणें मागुया आनी तो दिता ती कुरपा आनी सांगात घेवन ताचे इश्टागतीन सदांच जिवंक, ताच्या सांगातान वाडूंक, ताचे बरोबर राबूंक हें मिसान मागुया. भेटोवणे वेळार गायन गावया C24 मातयेचें भांगर करूंक पेज 38. C24 पेज 38. Matyece bangar koru
Shoktai tu ye katsutra Mati tu lam cecine Bangar corpo vitat mea Duyal bapa Bukti pona Kirkol volkya Cividace Amce borda, tunga vomta, amce borda. Doyal baba, bukti pona, kirkol volkya, civitace, tunga vomta, amce borda, tunga vomta. Tu sabun জীবন Jesu O molik pangaram ce Amci jin podlunata Jesu ce civit sau ce Doyal papa Bukti pona Kirkol volga Civitace Tunga vomta Amce borda Tunga vomta Amce borda मुझे बाबरीन मौजान तुमचे मी सबुलिदान सरपोत विदार देव बापाक मानता तसले सावमन मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र बेशादावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं सर्वेस्पर आमच्या बापा हो आमचो फारीकपणाचो आनी वाकडणेचो येवन तूं मानून घे तांचे वरवीं आमकां नितळ निर्मळ खोल आनी काळजांत तावन आमी सदांकाल तुजो मोग करूंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सुमया परबीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया उयोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोत बेदारा आनी ससनाच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमची कुडीक आमी धणभण दितना उगुणाचें तूं बोळ मोडटाय आमची मनां उंच उबारताय वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सासनाचें इनाम आमकां दिताय त्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाकणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता
बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण संसूंक वेचचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासंदो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त येयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कोराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडसाक करात. Mavartaca gur purgo tuya. Somia Jesu hami hondo kata ani kashinte pieta. Title pauti tu voi povan lesur ami tuce moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडबणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या भगवंत बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा पॅट्रिकाची काकलूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरमासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पती जुजे भाग्यवन धर्मदुता आनी सरकारी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा घेवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासण्याच्या ससना. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन म्हणून आमची गरजो बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज्य आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव
तुझी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताणें पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी भरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुज्या उदक आकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो चियेतान राजभोस चलयता ससनेच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी मोगसून शांती दी. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार गायन गावुया. D28 म्हज्या जेवणाक येयात पेज 62. D28 पेज 62. म्हज्या जेवणाक येयात बाबोन कोशी पोसान म्हज्या कुडी रोगतान कुशीता दोसायात. म्हज्या जेवणाक येयात बाबोन कोशी पोसान म्हज्या कुडी रोगतान कुशीता दोसायात. जेसू जेसू जिवीत तुजें जावदी जिवीत आमचें. जेसू जेसू जिवीत तुजें जावदी जिवीत आमचें. मुंडो मोडून वाटात जिवान भरून वचत तुमी चुंगो जायात दुसऱ्यांक जिवान भरात. मुंडो मोडून वाटात जिवान भरून वचत तुमी चुंगो जायात दुसऱ्यांक जिवान भरात. जेसू जेसू जिवीत तुजें जावदी जिवीत आमचें. जेसू जेसू जिवीत तुजें जावदी जिवीत आमचें.
डेली फ्लॅश आनी जिविताचो प्रकाश मार्साच्या म्हयन्याचो मार्च एप्रील आमची साक्रिस्तीन विक्रीक आसा, तुमच्यांनी घेवं येता. तशेंच आमचे सेमिनारिस्टांनी एक वियासाग्रचो बुकलेट काडला. वियासाग्र वे ऑफ द क्रॉस इन कोंकणी. दुलेर सेमिनरी निवास आसात ते भुरगे, तांणी एक वियासाग्राचें पुस्तक काडलां. त्या पुस्तकाक 100 रुपया पडटात, पूण ते 100 रुपया तांकां न्हय, हे 100 रुपया सेमिनारीक वेतले. तांणी एक पुस्तक उजवाडाक काडलां. आमच्या लागीं 50 कॉपी धाडल्यात तांणी. पुस्तकाचो प्रेस 100 रुपया, पूण तुमी 100 रुपया घेतात तो हे 100 रुपया पुस्तकाचे न्हय, ते आमचे सेमिनारीक आमचो आदार कसो. तुमी तो घेवचो आनी ती वियासाग्र घरांत वाचची करची म्हूण आमी मागता. भुरग्यांचो सेमिनारिस्टांचो एफर्ट तो आमी तांकां आदार दिवया. शेनवारा दिसाक आयज सांजे 5:45 क्रुसाची वाट आनी मागीर इंग्लीश भाशेन मिसा आदी क्रुसाची वाट आनी त्या उपरांत मीस आसतलें. फाल्यां वॉकिंग पिलग्रिमेज टू सांकवाळ. आमचे गोंयचे 4 कुणशांचेर सावन लोक गोंया येतलो. फाल्यां सांकवाळ येतलो. मागणेच्या पिराचिताचे मनान सांकवाळ वेतले. हांगासान 3 वरांचेर सकाळीं बास सुट्टल्यो. ती बास गोवा वेले वेतली, थंयसान चलून वेतले. म्हणटच मागणेच्या मनान हें करुया. आमचे इगोजेंत आनी सगळे इगोजांनी बीश साहेबाचें मन लोकांक चलून येवंक, तांचे बराबर सगळ्या गोंयच्या फिरगोजां सांगताक एकचारान आमी फाल्यां बासी चलून येवया. वाड्या वाड्यांतलीं मोटरां मोटरसायकली हाडिना जावं किरीत भाशेन तुमकां उलो मारता. तिनूय मिसां 6:30, 8 आनी 9:15 मिसाक जाता जाल्यार आमी जोम्यांनी चलून येवया. आनीक सांजे 5:30 वरांचेर आमचो पास जेजूच्या कोश्टांचेर नियाळ. सांजे 6:30 वरांचेर आमचे दोतोनीच्या भुरग्यांचो कार्यक्रम भावार्थाची पोरगुटणी. सगळीं आमी तातूंत वांटो घेवया. आमची भुरगीं ती जायती प्रॅक्टीस केल्या तांणी संदेशकारां वांगडा आमी येवया, तांकां शबासकी दिवया. भोव करून भुरग्यांची आवय बापूय आसात, तांणी ही कार्यावळ चुकोवची न्हय. तांकां आमी इनामांय दितल्या. इनामां बरें शिकपाक, शिस्त क्लासीन सांबाळपाक, तशेंच एटेंडन्स चुकयनासतना दर आयताराक वांटो घेतला तांकां इनामां आसतलीं. म्हणटो दोतोनीचो दीस बरे भाशेन पाडून फाल्यां सांजे 6:30 वरांचेर आमी स्टेजीशी एकठांय जावया आनीक तातूंत वांटो घेवया. 12 मार्चाची आमी वुमन्स डे करता. वुमन्स डे, इंटरनॅशनल वुमन्स डे 8 पूण 8 आमी आमची विमेन ऑफ होप कारांजले वतात. तिगा विमेन ऑफ होप हांचो एक जोमो सुरू करता आमी. आमचे बरोबर थंय वुमेन ऑफ होप 6 वरांचेर मीस 8 तारखेर. पूण आमचो इंटरनॅशनल वुमन्स डे 12 आयतारा दीस दवरला. आनी तुमी सगळ्यांनी येवंक मागता. बायलांनी आपआपलीं नांवां दिवचीं. दनपारां जेवणांची वेवस्था, स्नॅक्सांची वेवस्था सगळी मांडावळ करूंक जाय. आनी करूंक आमकां सिस्टर्स आदार दितात. ऑक्झिलियम कॉन्वेंट तातूंतल्यो सिस्टरी हो कार्यक्रम, ही कार्यावळ मांडून हाडटात. म्हणून आमी सगळीं येवया. भोव करून वस्तुरी हात आनी कोणेंच घरा रावचें न्हय. येवया आमी आनीक तातूंत वांटो घेवया. उबी रावन आतां शेवटाचे मागणे आनी आशिर्वाद घेवया. प्रार्थुया. सर्वेस्परांच्या प्रितीच्या बापा, पॅट्रीक तुज्या पुताक ह्या संवसारांत आसतना तुका सासणाक भोगूंक तो आशेलो. तर आमी ताचे पासळ भेटयलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या योजना वरवीं सर्व पातकांतलो ताका नितळ करून
तुज्या सासनीक उजवाडान तुका रूप रूप पळोवंक ताका वर आनी अशी ताची आशा सोपून नायेन भागूय. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. हंसर पोदविदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जियो तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक गायन गावुया I32 तुजी पवित्राय पेज 135. I32 पेज 135.